आप सरकाराच्या ज्या वादग्रस्त लिकर पॉलिसीन भ्रष्टाचार जाल्ल्याच्या आरोपावयल्यान सीबीआयन दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि आपाचे नेते मनीष सिसोदिया आणि हेर 20 जाग्यांचेर धाड घातल्या ती दिल्लीची लिकर पॉलिसी नेमकी कितें ताचेर एक नजर मारूया। सरकारान 17 नोव्हेंबर 2021 दिसा सरकारी सोरो विक्री बंद केली। सरकारान चालयल्ली 600 सोऱ्याची दुकानां बंद केली। नव्या धोरणान केजरीवाल सरकारान 850 सोऱ्याच्या दुकानांक किरकोळ परवाने दिले, तातूंतले 266 खाजगी आसात। शारांतल्या 849 किरकोळ सोऱ्याच्या दुकानांचे 32 झोनांनी विभाजन जालां। सोरो खरेदीत क्रांती हाडप आनी महसूल वाडप ही कल्पना आशिल्ली। 2500 चौरस फूट कार्पेट क्षेत्रा सयत 5 सुपर प्रीमियम रिटेल मॉलां खातीर जागा मंजूर केल्या। क्लब आनी रेस्टॉरंट फांतोडेच्या 3 वरां मेरेन चालू दवरपाची मेकळीक दिल्या। बँक्वेट हॉल, पार्टीची थळां, फार्म हाऊस, मोटेल, लग्न, पार्टी हांच्या कार्यावळींनी पयलीं परवानो घेवन तांच्या वाठारांत आयोजीत केल्ल्या सगळ्या पार्ट्यांनी देशी आनी विदेशी सोरो सेवनाची परवानगी दिल्या।